मच्छिंद्रचारी हांगा तुजो रोल येता. युगांकन जी मांडणी केल्या की गोंयचो संबंध चळवळीची वाटच चुकली कारण मराठीवादी किंवा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा सारखे तांचे राजकीय हत्यार हे गोंयकारांक कामच करपाक दिनाशिल्ले. तांणी तांकां अनप्रोडक्टीव कामांनी गुंतोवन दवरले. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ही एक पिडा अशें जें आक्षेपार्ह विधान जें म्हटलां, जर तर ती पिडा आशिल्ली जाल्यार 17 वर्सां ती निवडून आयिल्ली आफ्टर 1961. सलग 17 वर्सां तेणें राज्य केलां. आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची भुमिका ही महाराष्ट्रान विलीन करपाक खातीरूच अशी नाशिल्ली, तर महाराष्ट्रवाद म्हणजे जी मराठी संस्कृती, वास्तवीक ताचे मराठीवादी गोमंतक पक्ष अशें जावंक जाय आशिल्लें हें म्हाजें प्रामाणीक मत आसा. कारण जी संस्कृती आमची अनादी काला पासून ह्या भुमीर आशिल्ली आनी तेजे आमकां प्रत्येक क्षणाक तेजे आमकां इतिहासान तेजे आमकां मुद्दे निकश मेळत आसता. तर म्हत्वाचो भाग असो आसा की जेन्ना नवी काबिजात पुर्तुगीजांनी हासील केली तेन्ना काही तह वगैरे केल्ले आसा आनी ते आमचे बरेचशे इतिहासकारांच्या नजरेन सुद्दां आयिल्ले आसा. तर पुर्तुगीजांचेर तांणी कंडिशन घातलां, आमी तुका हो जो भूभाग आसा तो तुका सर्वे करून तुज्या एडमिनिस्ट्रेशना खातीर आमी दिता, प्रोवायडेड हांगासर तुवें धर्मांतरण बंद करपाक जाय, हांगासर धर्मांतरण तुवें करप ना, हिंदूंची देवळां तुवें मोडप ना, हिंदूंची मराठी संस्कृती जी आसा, मराठी संस्कृती अशें त्या तहान बरयलां, ती तुवें बंद करून आपले कसले थंय सण पुर्तुगेज क्रिस्तांव सण थंय हाडून घुसोवपाचे ना. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो मुद्दो तातूंत आशिल्लो की जनतेची जी मराठी भाशा आसा ती तुवें काडून थंय पुर्तुगीज लादपाची ना. आतां हे जेन्ना इतके प्रामाणीक तहाचे जेन्ना आमकां कंडिशन्स मेळटा तेन्ना ह्या भाशे विशयी आनी महाराष्ट्रा विशयी कांयच हांगा संबंद तसो नाशिल्लो. म्हाका फक्त एकूच जशें आमच्या मित्रांन सांगलें कळ्ळें की महाराष्ट्रवादी आनी मराठीवादी, आनी म्हाका अशें एक गजाल म्हाका ताका विचारपाक जाय की अशें जर आशिल्लें खरेंच महाराष्ट्रवादी आनी मराठीवादी जाल्यार मराठी गोंयची राजभास करून गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो मेळचो हाज्या खातीर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान धोरण कित्याक राबयलें ना. पॉयंट दुसरो महाराष्ट्र घालपाचो प्रश्न दुसरो पॉयंट ओके इज दॅट की तूं म्हणटा की मराठीवादी हिंदू हांकांय महाराष्ट्रान वचपाचें नाशिल्लें जाल्यार हे 5 मराठीवादी हिंदूंची नांवां सांगपाक शकता कोणें भुमिका घेतिल्ली. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीच्या खंयच्या पदाधिकाऱ्यान आनी खंयच्या लोकप्रतिनिधीन तेन्ना अशी भुमिका घेतली की बाबा मराठी गोंयची आमकां महाराष्ट्रान वचपाचें ना म्हणून आमी विलीनीकरणाक ओपोज करता. सो ही जी हें आसा पळय महाराष्ट्रवादी गोमंतक ही कालांतरान ही काळबाह्य जाल्ली पार्टी कळ्ळें तुका. ह्या पार्टेक आज मेरेन कळ्ळें तुका कसलेच तरेचें अस्तित्व ना. आज सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे ज्या गोंयच्या घटक राज्याक ओपोज करता, कोंकणी भाशेक ओपोज करता, सत्तेंतलो सगळ्यात चड काळ ताणें फक्त 17 वर्सां म्हळी, ही पिडा अजुनूय आसा सरकारान. सगळ्यात चड काळ ह्या पार्टेक मेळ्ळा जाचे कडेन ना ह्या भाशे विशीं लागणूक आसा ना घटक राज्या बाबतींत लागणूक आसा. हो पॉयंट तूं जर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचें समर्थन करता न्ही तांच्या 17 वर्साच्या राजवटीन तांच्यांनी हें सगळें करपाक जातालें न्ही. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचें समर्थन अशें करपाक ना, एक अभ्यासक म्हणून हांव म्हाजे विचार आमी हांगा सगळे अभ्यासक करून आयले. सो समर्थन करपाचो विशय ना, त्या विचारांचो हांव पुरस्कार करता काय ना असो विचार आसा. तर काही इतिहासान ज्यो आमच्यो घडणुको घडलेल्यो आसा तेजे वयल्यान हो जो म्हणजे जो आक्षेप हेणें घेतला की आमची डायवर्सिटी आसा आनी युनिटी कित्याक घडना. म्हाजें मत कितें आसा की हांगासर मराठी संस्कृती आसा, हांगा महाराष्ट्र ना. महाराष्ट्राचे आनी मराठी संस्कृतीचे म्हणजे जरी मराठी संस्कृती ही महाराष्ट्राचो एक अविभाज्य अंग आसा त्याच प्रमाणे मराठी संस्कृती ही गोंयची सुद्धा अविभाज्य अंग आसा. महाराष्ट्र मागीर हांव अशें म्हणटा पळय ओपिनियन पोल जिखलो मागीर मराठी ही शक्ती आशिल्ली गोंयांत. तसो हांव आरोप करता कोंकणी फुडाऱ्यांचेर, तसो म्हजो आरोप मराठी फुडाऱ्यांचेरय आसा. तेन्नाय मराठी विचारवंत आशिल्ले गोंयाक वेगळी दिशा दिवपाक ते कित्याक शकले नात. कोंकणी जाली ताणें ते सुशेगाद स्वस्थ जाले. अरे मराठी चळवळ जर चलताली गोंयाक वेगळी दिशा दिवपाक जाय आशिल्ली.
ते मराठीवादी सत्तेन जिखून येतले हे पळोवपाक जाय आशिल्लें. सतत सरकाराचेर विचारांचो प्रभाव घालपाक जाय आशिल्लो. आज पळय जें गोंयचें पळय निसंतान जालां ताका जबाबदार जर ओपिनियन पोला नंतर कोंकणी लेखक आसात ताका तितलेच जबाबदार मराठी लेखक आसात. ना अशें आमी म्हणपाक शकना की कोंकणी राजभाशा घोशीत जाली म्हणून गोंयचें निसंधान जालें अशें आमी म्हणपाक अशें हांव म्हणना. हांव म्हणटा कितें की पळय कोंकणी जाली म्हणून वेगळो आयडेंटिटी जाली, हय. वेगळें राज्य जालें. न्ही, ताच्या हांगाच मुद्दो नंतर सांगता. घटक राज्य जातकीर हांव परत तेच सांगिता, घटक राज्य जातकीर गोंयची पळय ही दिशा चुकली. ही दिशा न चुकपा खातीर आमच्या साहित्यीक विचारवंतांचेर योगदान कितें हो प्रश्न न्ही. हो जो प्रश्न आज परत काडटा आयडिया ऑफ गोवा वाय इट हॅज फेल्ड. कारण आयडिया ऑफ गोवा ठरयताले ओपिनियन पोल मेरेन. ताजे नंतर घटकराज जातकीर हे सगळे फुडारी लेखक विचारवंत गेले खंय. विचारांचें माध्यम आसता लोकां भितर पावोवपाची म्हणजे भाशा, बरोबर. आनी जी वाचकीय आनी बरोवपाची भाशा जर ती माध्यम म्हणून मेळत जाल्यार सामकें दुदान साकर आसता. हांगा मुद्दो कितें जालो जाणा, गोंयकारांचेर एक प्रकारचो आघात खंय जालो जाणा. तुमचे विचार बरे आशिल्ले पूण ज्या भाशेंतल्यान त्या लोकां समोर हाडपाचो प्रयत्न जावपाक जाय आशिल्लो त्या भाशेक तुमी महाराष्ट्राची म्हणून तुमी सांगत रावले. आनी हांगा जे लोक कोंकणी भाशा अजिबात वाचनाशिल्ले, बरयनाशिल्ले, त्या भाशेचीच आयडेंटिटी म्हणून तुमी एक वेगळोच विशय तर तूं जो म्हणटा कायदेशीर शैक्षणीक भाशा कोंकणी जाल्ल्यान ही दिशा चुकली. शैक्षणीक भाशा कोंकणी जाल्ल्यान ही दिशा अजिबात. चुकली. सी आमची शैक्षणीक भाशा इंग्लिशूय आसा, हय. शैक्षणीक भाशा मराठी आसा, बरोबर. शैक्षणीक भाशा आता नवीन कोंकणी देवनागरी लिपी जाल्ली आसा. हेचो वादूच ना. मागीर पूण वाद खंय आसा, ज्या भाशेक तुम्ही सामकें टार्गेट करता की ही भाशा आमची न्हीच, गोंयकाराची न्हीच, ही भाशा जाय जाल्यार तुम्ही परराज्यांत चला, अशें जेन्ना तुम्ही त्या भाशेक टार्गेट करता आनी विवंचना अशी त्या भाशेन हांगा 10 दैनिकां चलता, त्या भाशेन 50,000 विद्यार्थी शिक्षण घेता, अशें हांगासर रुजलेली सामकी वयर प्रफुल्लीत जाल्ले भाशेक तुम्ही परकीय ठरयता, ही हांगा विवंचना आसा. आनी म्हाजो युगांकन तुका जाप दिल्या मराठी भाषा जाप आणि ताणें दिल्या, पूण हांव ताच्या- ना भाषा जर फक्त भाषेच्या विकासा खातीर आशिल्ली, तिका जर राजकीय आमी महाराष्ट्रान घालतले हो जर कॉन्वर्टेशन नाशिल्लो जाल्यार तिका विरोध करपाचें कारण नाशिल्लें. हांव उलयतां म्हजो आयची डिबेट आयडिया ऑफ गोवाचेर हय, बरोबर. मर्यादीत हेच point आसा. agree जाता. म्हाका जाय ती अशें की साहित्यीक विचारवंत जे एक्टीव आशिल्ले गोंय मुक्तीच्या काळांत, ताजे नंतर ओपिनियन पोलाच्या काळांत, ताजे नंतर घटक राज्य मेरेन तांचें अस्तित्व खंय गेलें.